चाळ न्हंयत सोडपाक लागल्यात न्हणे उदक, कोणच करपाक तयार ना कारवाय। कांय कंपन्यांचे थळाव्यांनी केला आरोप, बेगोबेग काडत उपाय, लोक जाल्या फुरियोज। मानव संसाधन विकास महामंडळात आस्पावन घेवपाच्या सरकारी पर्यायाक लायफगार्डांचो न्हयकार। दृष्टी अंतर्गत कंत्राटी पद्दतीन काम नाका जाल्यार थेट सरकारी सेवेत कायम करून घेयात, 250 लायफगार्डांचे मागणे। पुराय भारतभर शेतकारांनी पाळो बंद, गोंयांत भारत बंदाक मेस्तुरात प्रतिसाद। शेतकार विरोधी म्हणत तीनय बिलांच्यो विरोधकांनी काढल्यो तिस्त्यो वादऱ्यो, बेगोबेग घेयात कायदो फाटी आनी दियात शेतकारांक थाकाय, आंदोलकांची शिटकावणी। राज्य आणि केंद्र सरकारान विशेष क्षमतेच्या घटकाकडेन लक्ष दिवपाची गरज, मागला कारितास गोवान। विशेष क्षमतेच्या लोकांक मुखेल प्रवाहात हाडपाचे जावंक जाय यत्न, गोंयांत केली विशेष जागृताय। योकार हांव शिवेंद्र तारी। आता खबरो विस्तारान। आंदोलनाचो भाग म्हूण शेतकारांनी देशव्यापी बंद पुकारला। ह्या भारत बंदाक गोंयांत मेस्तुरात प्रतिसाद मेळ्ळो। शेतकारांच्या ह्या बंदाक तेंको दिवपा खातीर पणजे आझाद मैदानाचेर वेगवेगळ्या संघटनांनी धरणे आंदोलन केलें, तशेंच मडगांवां रॅली काडली। शेतकारांच्या माथ्यार मारिल्ले कायदे फाटी घेवन केंद्र सरकारान तांकां थाकाय दिवची अशी मागणी अभिजीत प्रभुदेसायान केली। पळयात तो कितें म्हणटा तो। शेतकाराचे जे अत्याचार जातात ते फक्त गोंयांत जायना, भारतभर जाता हे आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिश्टी पडटा। दिल्ली आमचे शेतकार भाव लाखांनी संख्येन तळमळटात। कायदे जे शेतकारांचे विरुद्ध, आमचे भारताचे विरुद्ध जे कायदे काडल्यात ते बदलपाक लागून तांचे सपोर्टान आमी सगळे हांगा मडगांवां उपस्थित आसात तेच न्हू, आनी हजारांनी लोक आमचे बरोबर तांचे सपोर्टान आसात आनी आमी सगळे तेंचे बरोबर सरकारा कडेन मागतात की हे एंटी फार्मर जे कायदे काडल्यात हे चारय कायदे रद्द करचे। फार्मर म्हळ्यार फक्त शेतकार न्हू, फार्मरा भितर आमचे फिशरमॅन, आमचे जे गोरवां घेवन भोंवतात, हर्ट्समॅन, आमचे ट्रायबल सगळे अंडर फार्मर्स पॉलिसी सगळ्यांक फार्मर म्हणटात। हेंकां सगळ्यांक सरकारान सांबाळपाक जाय आनी सगळ्यांत उत्तम उच्च दर्जो सोसायटीन हांकां दिवपाक जाय ही गरज आसा। आनी आमचे गोंयांत शेतकारांक सांबाळपाक जाय जाल्यार हे सगळे डिस्ट्रक्टीव जे प्रोजेक्ट आसात ते सगळे बंद करूंक जाय। एंटी पीपल हे पॉलिसीज आनी कायदे आसात हे आमी आनी रावपाक दिवपाचे ना, हे आमी भायर मारतलेच लोक मेळून आनी लोकां फावरात एक खरी लोकशाही आमी स्थापन करतले गोंयांत। हे आमी लोकांचे हे फार्मराच्या आदारान आमी ही शपथ घेतात सगळे लोक मेळून आनी हे आमी मुखार व्हरतले आनी करून घेतले। आमची लोकशाही ग्रासरूट डेमोक्रेसी पंचायतीचेर बेस आमी ही बांदून घेतले। आयच्या ह्या सभेक सगळे संघटना, पॉलिटिकल पार्टीज हांगा एकठांय जाल्ले आसा। जे मोदी सरकारान, बीजेपी सरकारान जे 3 कायदे शेतकऱ्याच्या विरोधान हाडल्या आनी आज सबंद भारत या कायद्याच्या विरोधान आज एकठांय जाल्लो आसा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आमचे सध्या भारतातले एग्रीकल्चरल सेक्टर म्हणजे आम्ही पळयला की आत्महत्येचे प्रमाण वाढला शेतकऱ्यांचे आणि हे कॉर्पोरेट सेक्टर आता कॉर्पोरेट वल्चर्स त्या एग्रीकल्चराचेर आपलो ताबो मेळोवपाक रावल्या आणि सरकार पूर्णपणे त्यांचे खातीर काम करता। हे आम्ही जेन्ना शेतकरी कायद्यांक विरोध करता तेन्ना पहिली गजाल म्हणजे पहिली जशें उलयल्या की अत्यंत अनडेमोक्रेटीक पद्धतीन हे कायदे पास केल्या आणि सरकाराक त्याची सवय लागल्या, म्हणजे डेस्पॉटीक गव्हर्नमेंट जाल्ले आसा। आणि आमकां याद करून दिवंक जाय सगळ्यांक की गोंयांत सध्या आमच्या माथ्यार जे गव्हर्नमेंट बसला ते सुद्धा अत्यंत अनडेमोक्रेटीक पद्धतीन आयिल्ले आसा। ते लोकांचे गव्हर्नमेंट न्हय,
आणि त्यांनी 4 वर्सां अशी परिस्थिती केल्या की त्यांचे समर्थक आमदारूच सांगतात की ह्या चीफ मिनिस्टराक अख्खे गोंया प्रॉपर्टी सावंत म्हणून वळखता. तर ते एक पयलीं जे अमिताभ बच्चनाचे पद आसा, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना. हे आता आमी समजून घेतलेले आसा आणि म्हाका दिसता जशे 60वें वर्स आमच्या लिबरेशनाचे सुरू जातले, गोंयभरान लोकांचे लढे सुरू जातले, आज त्याची एक सुरवात अशें आमी मानता. आणि हे लढे म्हणजेच लोकशाहीचे खरे उत्सव. तर ते जे 60वें वर्स आसा आमच्या लिबरेशनाचे, ते गोंयचे लोक रस्त्यार सरकारच्या विरोधान साजरे करतले असो म्हाका विश्वास दिसता. आणि एका 6 वर्सान हे जे गव्हर्नमेंट आसा इट विल बी थ्रोन इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री असो हांव विश्वास व्यक्त करता. मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान को जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, किसान को जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. ईश्वरी शेतकरी संघाचा विजय असो, गोवा कुळमुणकार संघर्ष समितीचा विजय असो, गोवा संघर्ष समितीचा विजय असो, तारक खाजन असोसिएशनचा विजय असो. टकराएगा मिल जाएगा, हमको जो टकराएगा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कंपनी साळ न्हंयचे उदक प्रदूषित करता अशें म्हूण थळावे लोक चळावल्यात. साळ न्हंयचे देगेर आशिल्ल्यो कंपनी हळशिकावणे उदक न्हंयत सोडटात. ताचो थळाव्या लोकांक खूब त्रास जाता. हो विशय जाता तितल्या बेगिना सुटावो करचो थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. साळ न्हंयत सोडिल्ल्या हळशिकावणे उदकाचेर थळाव्या लोकांनी आवाज काडला. पळयात ही खिणचित्रां. साळ न्हंय पुरायपणान प्रदूशीत जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. उदकाचो रंग पळयल्यार न्हंयतल्या उदकाची कितें तरा जाल्या तें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. सरकार आनी प्रशासनान संबंधितांचेर खर कारवाय करची थळावो नागरीक संजीव देसायन मागला. ती तरी परिस्थिती इतली गंभीर आसा की हांगा सरावंडींग जे पळय लोक रावता तांचो हेल्थ इश्यू आसा सध्या. आनी सरकार प्रत्येक वर्साक सिवरेजी खातीर पयशांचे आमी पळयता की पेपराचेर येता बजेट एलोकेट करता, पयशे मोडटा आनी सिवरेज लायन कंटिन्युअस चालू आसा. फाटली 2-3 वर्सां जाल्यार हांव पळयता सिवरेज लायन नवी लायन घालप चालूच आसता. पूण हॉटेलांतल्यान जे मडगांवच्या बाजारांतल्यान जी सिवरेज येता ती कांय बंद जाल्ली दिश्टी पडना. आनी म्हाका दिसता हेतून खंय तरी सिरियस प्रॉब्लेम आसा. आतां कोणा कित्याक लागून जायना तें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता हें जर सिवरेजी लायन जर बंद जाली जाल्यार म्हाका दिसता साळ रिवर म्हणटा ती एक आमच्यांनी ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून डेवलप करपा जाता. जितूंतल्यान हांगा बोटींग सुरू करपा जाता, जितूंतल्यान लोक हांगा ट्युरिस्ट म्हणून येतले साळ रिवरान अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांगसान हें तुका केळशी पर्यंत गेलेडें आसा ही. सो ही डेवलप करपाक एक बरी संदी आसा. तेन्ना म्हाका दिसता हें जें मडगांवच्या बाजारांतल्यान पळय जें ड्रेनेजींतल्यान जें सगळें व्हांवून येता तें बंद जावपाची गरज आसा. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा गोंयचें तेणें हेतून लक्ष घालून कितें खंय प्रॉब्लेम आसा तो पळोवपा जाय. सरकार सद्या म्हाका तरी दिसता तें पळयलें की फक्त तें क्रिएट करपा खातीर करता. पूण तेजो बाबा खरोच फायदो जायना की सिवरेज म्हणटी व्हांवत आसाच. सो म्हाका दिसता तेजें ऑडिट जावपा जाय. जें काम जालें आतां फाटले 5 वर्सां पयस सिवरेजीचे जे पयशे मोडल्या तेजें ऑडिट जावपा जाय. आनी जितूंतल्यान हें हांगा निवळसाण जातली. कित्याक हे आतां आमी म्हणटा आतां कोरोनाचो एक इशू पळयला आमी. सिमिलरली हे जे मलेरिया डेंगू हे सगळें हे घाणींतल्यानच तयार जाता. सो हेतूंतल्यान हे जाल्ले कारणान गव्हर्मेंटाक हॉस्पिटलाचेर खर्च येता. सो फाल्यां समज हे रोग कमी जाल्ले हॉस्पिटलाचो खर्च कमी जातलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कदंबा महामंडळ गोंयांत आधुनीक टॅक्नॉलॉजीच्यो बशी हाडपाचे आसा. पूण महामंडळान आदी कामगारांचें चिंतूंक जाय. कदंबा कर्मचाऱ्यांनी मागला आमकां 7th पे कमिशन लागू करचें तशेंच आमकां सेवेत कायम करून घेवचें अशें तेंच्यांनी मागला. सरकार आमच्या मागण्यांचो विचारच करिना. कदंबा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचो हो आरोप. आमच्यो अडचणी जाणा जावन घेनात, मागण्यो पूर्ण करिनात जाल्यार फुडाराकय आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तेंच्यांनी दिल्या. पळयात. कदंबा महामंडळान 550 बदली ड्रायव्हर कंडक्टर आयज काम करता जाल्यार त्या 550 बदली ड्रायव्हर कंडक्टरांक नोकऱ्याची शाश्वत ना.
9, 10, 8, 7, 5 वर्सां काम केलां. जास्तीत जास्त बदली ड्रायव्हर कंडक्टर 7 वर्सां वयर काम केल्लें आसा. तरी आसतना ह्यो दळिद्र सरकार आनी ह्यो दळिद्र महामंडळाचे अधिकारी जे आसा, मॅनेजिंग डायरेक्टर वेनान्सियो फुर्तादो 240 दीस जर काम करता एका कंपनीन, त्या कामगाराक परमनंट करपाचो अधिकार आसा. जाल्यार हांगा 7 वर्सां काम करून कामगाराक अजुनूय परमनंट कित्याक जायना म्हणून आमी हो प्रश्न सभे मजार दवरता, सरकारा फुड्यान दवरता. पूण ह्यो सरकार न्हिदलेलो आहा. आमी 7th पे कमिशना प्रमाणे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन ह्या धोरणा अनुसार बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक कमीत कमी 25,500 रुपया मेळपाक जाय. तेका लागून आमी म्हणटा की ह्या कामगारांक मोबदलो दियात, ह्या बदली कामगारांक फुडार दियात, ह्या मदली कामगारांक आपलो युनिट सर्विसीची संरक्षण दियात. ब्रेक दिवप बंद करात. परमनंट जातकच 2 वर्सां प्रोबेशनाचेर दवरता, तेही बंद करप. 6 म्हयने प्रोबेशन खूब जाले. ट्रेनीज दवरप आनी कितें करप. आयज बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक कितला 18,000 मेळटा, 15,000 रुपया पगार मेळटा. 15,000 13,000 सुद्धा मेळना. अशा वेळार एदी मोठी 10 लाखाची बस हे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हातीन घेवन चलयता, जाल्यार त्या कंडक्टर आनी ड्रायव्हर स्किल्ड काम करता, कुशल काम करता, जाल्यार त्या कुशल कामाक फक्त 15,000 रुपया आनी 7th पे कमिशनाच्या अनुसार तांकां कमीत कमी आयज 30,000 वयर पगार मेळपाक जाय आसलेलो. जाल्यार आमी मागता 25,500 तरी जानेवारी 2016 सून तांकां दिवंक लागात. ह्यो वेनान्सियो फुर्तादो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन प्रायवेटायज खाजगीकरण करूंक सोदता. सुमार 150 इलेक्ट्रीक बस हाडूंक सोदता. वो हाडपाक तेणी खटपट केला ह्या सरकाराक घेवन. जाल्यार सगळे ड्रायव्हर ह्या इलेक्ट्रीक बसीचे कंडक्टर ते नवे घेवंक सोदता आनी ह्या बदली ड्रायव्हरांक उपाशी दवरूंक सोदता आनी पेजेक लावंक सोदता. इलेक्ट्रीक बस यू आर ब्रिंगींग अ न्यू टेक्नॉलॉजी फॉर होम, ओके, फॉर द बेनिफीट ऑफ द कम्युटर्स. प्रवासी लोकांक तेच्या सवलतीक तूं हाडटा जाल्यार फर्स्ट प्रेफरन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट should go to Badli drivers and conductors and permanent workers in Kadamba who should be trained to operate the new Kadamba buses which are electrical. त्याचबरी conductors या Kadamba corporationan 100 vacancy TCIs, ticket color checkers, ticket checkeraचे 100 vacancy त्या अजूनही तो भरिना. आणि सगळे प्रश्न जे कदंबा कामगारांचे आसा त्या वेनान्सियो फुर्तादोन चेपून दवरला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. जीव रक्षकांक मानव संसाधन विकास महामंडळात आस्पावन घेवपाच्या सरकारी पर्यायाक आंदोलकांनी न्हयकार दिला. ताचे म्हणणे 10 वर्सां दृष्टी अंतर्गत तांणी सरकाराक सेवा दिल्या. हाचो अर्थ ह्या मळार ते ट्रेंड आसात. देखून तांकां दृष्टी अंतर्गत कंत्राटी पद्दतीन न्हय जाल्यार थेट सरकारी सेवेत कायम करून घेवचे. पणजे उपोशणांक बसलेल्या लायफगार्डांक मानव संसाधन विकास महामंडळात आस्पावन घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें. पूण लायफगार्डांक ते मान्य ना. फाटले कितलेशेच दिसा सावन पणजेच्या आझाद मैदानाचेर साखळी उपोशणांक बसलेल्या 250 लायफगार्डांची बाजू घेवन कामगार फुडारी स्वाती केरकार लढटा. स्वातीचें म्हणणें 10 वर्सां दृष्टी अंतर्गत तांणी सरकारी सेवा दिल्या. तांकां थेट सरकारी सेवेत कायम करून घेत. मंगळार दिसा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान ह्या आंदोलकांची भेट घेवन तांकां तेंको उक्तायलो.
अरावंड 50 भुरगे काल हंगर स्ट्रायकाक स्टार्ट केल्ले आसा. आज हे पळय नेक्स्ट लॉट आमचो आतां हे उठ्ठले आनी हे 50 जाण आज बसतले. अशें करून आमची चेन हंगर स्ट्रायक आमी स्टार्ट केल्ली आसा. काल आमी एक सीएमान एक स्टेटमेंट केला, तो आमकां प्रेसांतल्यान कळ्ळो की सीएमान काल म्हटलें की ह्या सगळ्या भुरग्यांक आपूण ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या अंडर आपूण तांकां एब्झॉर्ब करतलो. हेच्या पयलीं आमी सीएम सराक मेळिल्ले तेन्ना ताणें आमकां तेच ऑप्शन दिले. पूण ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या अंडर एज अ मल्टीटास्किंग जॉब ते प्रोवायड सर्विसीस कसले करता एज अ सेक्युरिटी ऑर मल्टीटास्किंग जॉब. आतां दीज पीपल दे आर द ट्रेन आमचे लायफगार्ड आसा. लास्ट 10 years, more than 10 years they serve for the Goa government under the दृष्टी कंपनी. आतां आमचो कितें डिमांड आसा सरकाराक, आमी डिमांड जो घातला बाबा ती दृष्टी कंपनी आमकां प्रायवेट कंपनी नाका, बिकॉज थंय हायर एंड फायर पॉलिसी जाता, अदर रायट्स तांकां मेन बी सॅलरी तांकां टायमार मेळना, सारकी मेळना, हे सगळे प्रश्न आसा. वेन दीस सर्वीस इज परमनंट जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर हांकां कित्याक गव्हर्मेंट दवरता. डायरेक्ट सरकारान आपल्या अंडर घेवपाचें आनी तेंची सर्वीस प्रोटेक्शन करपाची. मे बी आयदर सीएम तर म्हणटा एज अ लायफ गार्ड एज इट इज. आतां एज अ युनियन म्हणून म्हाजें एक लिस्ट आसा बाबा 250-260 कामगार म्हाजे आसा. एज इट इज तेणें घेवचें. ह्युमन रिसोर्सान कशें आसा, फाटल्या फावटी सीएमान सांगलें तेणें प्रोसिजर फॉलो करून तुमी ह्युमन रिसोर्सान या. अरे प्रोसिजर फॉलो करून ह्युमन रिसोर्सान कशें येतले भुरगे जे ओवर एज आसा, जेंचे कडेन एज्युकेशन ना. थोडे भुरगे आमचे कारवार आनी दोडे मार्गावयले भुरगे आसा जेंचे कडेन गोंयचे डॉमिसायल ना 15 वर्साचे, जाल्यार ते कशे थंय हांगा हे जातले. सो आमचें म्हणणें कितें आसा, एज इट इज तेंचे लायफ गार्ड म्हणून तेंची सर्वीस प्रोटेक्शन आमी मागता. लास्ट 10 years दे वर सर्वींग फॉर द गोवा गव्हर्मेंट. सो आनी आमकां डायरेक्टली येवन आजून कोणूच आमकां एप्रोच जावंक ना. आमच्या कडेन एप्रोच जावचें, वेवस्थीत आमच्या बरोबर डिस्कशन करचें, आमचो प्रश्न कितें आसा तो समजून घेवचो. नाल्यार कितें आसा, हे आंदोलन आतां हे प्रखर आतां इल्लें जातलेंच आनी फायनली गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल टोटली. हे बीजेपी गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द तेंच्या हेल्थाचें, तेंच्या लायफा कडेन कितें जात जालें. पत्रकारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बसलेल्या ह्या जीवरक्षकांच्या आंदोलनाचेर प्रश्न विचारलो. त्या वेळार सरकार तांकां मानव संसाधन विकास महामंडळात आस्पावन घेतलें अशें प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. पळयात. लायफ गार्डांक हांवें ऑलरेडी सांगलां की आमी HR कॉर्पोरेशनान तांकां एकोमोडेट करता म्हणून. ओके, हांवें तांकां 2-3 फावटी उलोवपूय जाला. आतां एडवर्टायज जातली, केजीस बॅन आशिल्ले. तांकां सगळ्या जाणांक ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी एकोमोडेट करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्य आणि केंद्र सरकारान विशेष क्षमतेच्या लोकांची जतनाय घेवपाक जाय. अधिकाऱ्यांनी आपली मोख लक्षांत दवरून वावर करपाक जाय. विशेष क्षमतेच्या घटकांक मुखेल प्रवाहात हाडून अडचणी कडेन झुजपा खातीर तांकां सक्षम करपाक जाय. कारितासच्या वांगड्यांनी मंगळारा मागणी केली. मंगळारा कारितास गोवात आंतरराष्ट्रीय अपंगळो दीस मनयलो. मिडिया कडेन उलयतना दोतोर इरा आल्मेदान सांगलें, आयच्या काळात विशेष क्षमतेच्या लोकांची काळजी घेवप दरेकाचें कर्तव्य जावन आसा. पळयात. As we celebrate the International Day of Persons with Disabilities, which was actually on the 3rd of December, I would like to share my deep conviction that health providers in India and Goa must focus on two key goals. One is mainstreaming people with disabilities to the extent possible, that is helping them to cope with pain, restricted mobility, psychological and personality issues, and social isolation and stigma. The second is empowering and enabling caregivers in the individual circle through training adapted to caregiver profiles. As public healthcare providers, we may not always be able to meet the full extent of the daily needs of individuals with disabilities, but we can train a second level of informal interventionists to do this. Disability may not always be obviously visible, like in the case of learning disabilities, ASDs, autism spectrum disorders, and ADHD. And if these conditions are undiagnosed, they can also cause immense suffering, especially in the early school years. We also witness all kinds of abuse with disability, particularly sexual abuse, which adds a negative dimension to disability. This is because people with disabilities are particularly vulnerable to predators of all kinds, sexual, commercial, and social. In India, most
parents consider children as a gift from God. They consider them as a treasure and will do anything to get the possible care that's available. Extended family support abounds, so grandparents, close family members are happy to help with interventions. Parents of kids with disabilities are deeply appreciative of whatever care they receive. Commenting on the aspect of accessibility, also apart from education, employment and other facilities, one of our primary requirement is the transportation for particularly children and adults. We don't have accessible facilities for transportation in the state, which in fact creates a lot of a barrier for disabled people to come out and function independently. These are issues which have been highlighted, which are the concerns of people who are persons with disability. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मुंबई सिटी FC चौथे फावट जैत मेळोवपा खातीर इत्सूक आसा. तांची फुडली मॅच चेन्नई FC आड जातली. ही मॅच बांबोळेच्या एथलेटिक्स स्टेडियमाचेर खेळटले. मुंबई सिटी एफसीन ह्या आदी FC गोवाचेर 1-0 गोलान, इस्ट बंगाला आड 3-0 गोलान आणि ओडिशा FC आड 2-0 गोलान जैत जोडला. तांचो उद्देशूय अजूनय बदलूंक ना. आमी हांगासर जिखपा खातीरूच आयल्यात अशें FC गोवाचो मुख्य प्रशिक्षक सर्जिओ लोबेरान सांगलें. It's very important. I think when you have a very good squad and you can use different players during the same game or different games in a short time, is a good option for me as a coach, obviously. But we need to adapt in this situation because it's not only about to play now in a short time between games. Yeah, I think it's the same situation during our full season, and we need to work about this. But I am very happy the fitness condition, my team, and I am happy till now. Our focus is in the next game. We need to go step by step, and I think it's a big mistake if we are looking only the position on the table. I think it's very important for us to prepare well the next game. And this is the most important thing for me as a coach and the team about our philosophy, our style of play. Obviously, we need to improve. We need time and very short preseason, very short time between games. But I am happy because I think we are improving game by game. But we need to improve a lot of things. Hopefully, this is the best final, not only the best start. We need to keep our job. We need to work very hard and believe in our squad, in our style of play. And hopefully at the end of the season, our fans, they will be very happy with and proud with our job. We need to play and our focus, it's very important our focus on the game. It's not, I think it's a big mistake for us to watch the table now. I think it's important. Obviously, we want to win. We are top on the table, and we are happy about this situation. But the most important thing is put the focus on how it's possible to win the next game. Not about the target where we want to be after that. We need to play game by game. And we need to see the table at the end of the season, and hopefully is the best position as possible. We worked a little bit on that in pre-season as well. Obviously, it's not down to me who plays where and the team selection. I think we're quite lucky that we've got such a strong squad here that at any moment in time we can have me playing or Bart playing, and we can the results still come with that, and the performances as well. So, like I say, we're very lucky that we've got such a strong squad and that we can rotate or we can play together, and the results have not wavered. So, like I say, it's not down to me who plays, but Bart's partnership is very good on and off the field. Like I say, I think we've got a really good squad. Obviously, when Jehudian played, Hernan came in and did a great job in centre midfield. So, we're very lucky to have such a good squad to cover everyone, really. And I don't see any problem with everyone knows the way we want to play.
So if one player isn't playing, then they can easily stand in and do the job and do what's required of them. And I think that's where we're quite lucky, is that we've got such cover across everyone, and everyone knows the specific roles they have to play and how we want to play as well. So and they're more than adapt to do that. So I don't think any one player is more important than the other. I just think as a collective we know everything that we need to do, and that's the major strength for us is that we can all. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. फुडले 5 दीस तरी सामान्य हवामान उरतले. तेच बरोबर बुधवारा आनी बेरेस्तारा तापमान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणें जावं येता. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 20 ते 22 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. मळबांत कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. गोंयभर सामान्य तापमान पातळ्ळां. वाडीव तापमानाची नोंद जाल्या, पूण उण्यांत उणें तापमान तशें सामान्यच उरलें. पणजे चडांत चड 33.7 डिग्री सेल्सियसाची जाल्यार मुरगांवां उण्याच उण्या 23.0 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या. वातावरण सामान्यच. मळबांत कुपां दाटूं येतात. तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव अपेक्षीत. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 20 ते 22 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. आनी इतल्यान गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.